Paul Maroon, Vatu Choluya, Deva Dachanyum, Jerusalem, Paul Maroon, Vatu Choluya, Deva Dachanyum, Jerusalem, Jerusalem, Sharadeva Busniche. Takatami tui velo pospace, Jerusalem Sharadeva Busniche. Takatami tui velo pospace, Paularuan Vatu Choluya, Deva Darshanyum, Jerusalem. Paularuan Vatu Choluya, Deva Darshanyum, Jerusalem. Emisa Chembulilana Beteta, Leo Afonso Yamcha Bawacha, Kirit आणि खासगी इंतेसावां खातीर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमची पासत कष्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सगळ्यांस प्रितीच्या भयणीनो भावांनो, आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार पाडूंक आमी येसवातीर आयल्या आनी दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक आमी पाप साहेबाचे संकल्प आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी आमी नियाळटा हे संकल्प. ह्या म्हयन्याचे आपले संकल्प पाप साहेब भेटयता पवित्र सभे खातीर आनी अदीक करून पवित्र सभेत आयकूंक आनी त्याच बरोबर संवाद दर पावंड्यार संवाद करूंक आनी हे भाशेन पवित्र आत्म्यांच्या प्रेरणान पवित्र सभेत संवसाराच्या सगळ्या शिमेर पावंक पाप साहेब मागूंक लायता. पाप साहेबाचे हे संकल्प आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या मनांत काळजान बाळगून आमी खरीतपणी ह्या मिसान ह्या इंतेसावां खातीर आमी खोतखोत्यान मागुया. आनी आमची मिसाची भेट देवाक मानदिली भेट जावन आमची पापखात आमी ओळखून घेवया. आमच्या पातकां वरवीं आमच्या वायटा वरवीं आमी देवाक अपमान केला, आमी पेल्याक अपमान केला हे ओळखून घेवन ह्या वेळार आमी देवाचे काकलुतीक आतां उलो मारुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदां सांकवार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकलूत कर, ख्रिस्ता काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी गो करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां भोगसणे दिवन तूं दाखयताय.
आम्हा पातक्यांक सदांच कोण वाडायन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान उतरेकून सुर्गेचें सूख आमी जोडीशें कोर. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. तुम्ही अशें म्हणूंक जाय, सर्वेस्पूर आमचो देव सारको प्रमाणीक. पूण आयज आमी भोगतांव ती लॉज खरेंच आमकां फावो जुदाच्या लोकांक, जेरुसाल्यांत रावतल्यांक, आमच्या राजाक आनी कुंवरांक, आमच्या यादनिकांक आनी प्रवाद्यांक, तशेंच आमच्या पुर्वजांक. कित्याक सोरेस्पराच्या दोल्या मुखार आमी पातोक केला, ताच्या उतराक फालो दिवंक ना. आमी सांबाळचे म्हूण जाणें आमकां याज्ञा दिल्या त्यो सोरेस्परा आमच्या देवाचो धालो आमी आयकूंक ना. आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतली भायर काडल्या त्या दिसा तावन ते आयज पर्यान सोरेस्परा आमच्या देवाच्या उतराक आमी फालो दिवंक ना. सोरेस्परा आमच्या देवाचो धालो आयकनासतना आमी अविस्वासी जाल्यांत. दूद आनी मोव व्हांवतात त्या देस आमकां दिवचे खातीर आमच्या पुर्वजांक सोरेस्परान इजिप्तांतले भायर काडल्या त्या दिसा तावन आपल्या सेवका मोजेसा उदेशीं आमचेर फर्मायलोलीं विघ्नां आनी शिराप आमचेर पडल्यात. आमी आयज भोगतांव तें विघ्नां आपलें उतर परगटूंक सोरेस्परा आमच्या देवान प्रवादी धाडले आसता. आमी तांचें उतर आयकलें ना, पूण जोड एकल्यान आपआपल्या खोट्या काळजाचो वाट सोडून आमी परक्या देवाची सेवा केली आनी सर्वेस्परा आमच्या देवा मुखार वायट तें केलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या नांवाची बुडगेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा सगली म्हणया. तुज्या नांवाची वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसांत भितर सरल्यांत तुजें पवित्र मंदीर ताणें गोश्टायलें, जेरुसालेमचें कट्टण करून सोडलें. तुज्या चाकरांची मोडी वाऱ्यावयल्या शुकण्यांनी गोंदचीन सोडयली. ताच्या भक्तांचें मांस सौजांनी गिरासूंक दिलें. जबाब, तुज्या नांवाची गुडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आख्या जेरुसाल्यांत उदकाच्यो जोरी कश्यो रगत व्हांवताली. मेल्ल्यांक मातयेक लायलोलो कोणेंच ना. शेजाऱ्यांच्या लोकांक आमी केण्यांचो माल जाल्या. भोंवतणीचीं राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमचीं केबाळां करतात. अशें केन्ना सर्वेस्परान परा सदांकाल आमचेर जापून रावतलोय? केन्ना पर्यान उज्या वरी तुजो राग पेटयलोलो उरतलो? जबाब, तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांच्या उपराधांक आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगीबेग तुजे कणवालाय आमकां दाखय. आमी पळे जाल्यार एकदम दोलदिरी. जबाब, तुज्या नांवाची वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां.
देवा आमच्या सोरवंडारा आमची पातकां बगूस सोरेस्परा तुझ्या नांवा खातीर आमकां निवार जाबाब तुझ्या नांवाचे वळविते पासत आमकां निवार सोरेस्परा उद्गाराक सगळीं बिरावया. सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय जय. आयज तुमची कालचां दारूण करूं नाकात पूण सोरेस्पराचो तालो आयकात. सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, ये खोराजीन तुझें कोठार, ये बेतसायदा तुझें कोठार. तो तुमचे मोदें केल्यान ती विजवेता तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्ली जाल्यार तांबड्याचो साकोटो घालून आनी गोबरांत बसून तेदनाचे तेदना ती प्राचीत करतली आसली. जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांत तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी एक काफारनामा तूं वयर स्वर्गा पर्यंत पावतले म्हूण रावताय कितें? हेमकोण पर्यंत तूं सकला शेवटतली. तुमचें आयकता तो म्हजें आयकता. तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता. आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ भयणीन आनी बाबानो, हांव जशें सुरवेक उगडास करतालो, आयज आमी म्हयन्याचो पयलो शुक्रार पाळटा आनी ह्या संदर्भांत आमी ह्या संबंदी आमी पाप साहेबाचे इतिहासांव आमच्या दोळ्या मुखार दवरता ते आमी नियाळटा. जशें हांवें सुरवेक मिसाचे म्हणलां, पाप साहेब ह्या म्हयन्याचे आपले संकल्प पवित्र सभे खातीर भेटयता आनी पवित्र सभे खातीर मागूंक लायता. पवित्र सभेत सगळ्या पावंड्यांचेर आयकूंक आनी संवाद करूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान व पवित्र आत्म्यांचे स्फूर्तीन मार्गदर्शनांतल्यान संवसाराच्या सगळ्या शिमार पावूंक हे भाशेन पाप साहेब मागूंक लायता. फुडें बाबानो, ह्यो दोन वस्तू आमचे मुखार आसा. एक ते आमी आयकप आनी दुसरें ते संवाद करप. आयज कोणाक आयकूंक वेळ ना. आमचो सगळो बोबाड आमचे भितरूच सगळो आमच्या मनांत बोबाड, आमच्या काळजान बोबाड, आमच्या मनांक तारना, आमच्या काळजांक तारना, संवसारी चिंतना, संवसारी आवडे आमकां थार दिना. आनी देखून आमचे भितर हे ओगेपण म्हणटा पळय तें नाच. आनी ओगेपण तर ना जाल्यार कशें आमी आयकूंक जाता काय? आयकूंक आमी कितलो वेळ कोत्ता काय दुसऱ्यांक, हें म्हत्वाचें. वेळ करप म्हणटा तें दुसऱ्यांक आयकूंक तें अदीक आनी अदीक म्हत्वाचें. जायते फावटी आमी उलयता आमी उलोवंकूच सोदता पूण आमी आयकूंक आमी वेळ करिना.
ओगेपणान हांव जशें सुरवेक म्हणटालो ओगेपणान देव उलयता पूण म्हजे थंय तर ओगेपणूच ना जाल्यार देव उलयता तें हांव कसो आयकतलो कशें हांव आयकतली ओगेपणान देव आमकां आजीर जाता आनी देव आमचे लागीं उलयता म्हणटच थोड्या तरी ओगेपण धरप आनी आयकप हें म्हत्वाचें पवित्र सभा ह्या खातीर मागूंक लायता आमी आयकूंक हे भाशेन वेळ करूंक न्हय सगळो गोत उलयत उलयत आनी बोबाळ करीत रावप हें न्हय पूण खंय तरी आमी हे भाशेन ओगेपण रचून हाडून आमी आयकप हें पवित्र सभेक जाय आमच्या बाप साहेबाक तें जाय दुसरी वस्त संवाद करप दुसऱ्या लागीं उलोवप भासाभास करप हेय बी आमचे पवित्र सभेक जाय आमी जायते फावटी संवाद करूंक हे भाशेन भासाभास करूंक आमी चुकता न्हयच आमच्याच भाव भयणां सवे न्हयच कातोलीक भाव भयणां सवे पूण दुसऱ्या धर्माच्या मनशां सवे पासून सरी पासून आमी भासाभास करप हे पवित्र सभेच्या वडिलांक वो करून आमच्या बाप साहेबाक जाय हे भाशेन आमी दुसऱ्या लागीं भासाभास केल्ली जाय आमी संवाद केल्लो जाय आयज पवित्र सभेन आमकां कितले उपाय दिल्ले आसा जंय आमच्यान आयकूं येता जंय आमच्यान संवाद करूं येता आमची गोवळीक फिरगत सभा पॅरिश पास्टरल कावन्सिल हे खरीत मन पवित्र सभेन हे भाशेन भितर काडलेलें आसा आमी उदीक करून आयकूंक एकामेकाक आयकूंक एकामेका लागीं संवाद करूंक आमी आनी हे भाशेन आमी कितें तरी बरें तें आमचे फिरगोजेक थारावंक दुसरो खेरीत उपाय पवित्र सभेन भितर काडला तो म्हळ्यार आमच्यो समुदाय आमी समुदायाच्यो जमाती करता तातूंतय बी आमकां एक खेरीत संद जावन आसा ही आमी आयकूंक एकामेकाक आयकूंक आनी एकामेका लागीं संवाद करूंक आमचो भावपणाचो एकतार हे भाशेन आमचो भावपणाचो संबंद एकामेका लागीं मोग मैपास एकवट आमी थीर करूंक घोट करूंक पवित्र सभेन कांय बरे आमकां हे उपाय दिल्यात पूण जायते फावटी ह्या उपायांचो आमी फायदो काडूंक ना घडये समुदाय ज्यो आसा तातूंत वांटो घेवंक आमी फाटीं रावले जाय घडये गोवडीक फिरगो सभेच्यो जमाती जातात तेन्ना हांवें निबा दिल्या जाय आनी जमाती भाशेन चुकयल्या जाय घडये जमातींनी आमी वांटो घेतला तेन्ना हांव म्हजेच थापूंक फुडें सरला जाय हांव फकत उलोवंकूच उरना अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय हें करूंक जाय तें करूंक जाय उलोवंकूच उरलें आमी पूण कितलें आमी दुसऱ्यांक आयकल्यांक काय हांव करता हांव सांगता तेंच सारकें जायते फावटी हें मन आमच्या गोवळीक फिरगो सभेन वांगड्या सभे भितर सरता हांव सांगता तेंच सारकें हांव सांगता तशेंच जावंक जाय गोवळीक फिरगो सभेचे जमातीन तेंच आमच्या समुदायाच्या जमातींनी तेंच आमच्या दुसऱ्या संस्थांच्या जमातींनी तेंच हांव सांगता तशेंच जावंक जाय हांव सांगता तेंच बरें दुसरो सांगता ताका मोल ना बाप साहेब खरीतपणी मागूंक लायता आमी आयकूंक दुसऱ्याक हांवें म्हजें बंद करपाक दुसरीं कितें उलोवंक सोदतात तें आमी आयकूंक तांकां सुयेग दिवंक आनीक आमी तांचें आयकूंक वेळ करून आमी भाशेन बाप साहेब मागूंक लायता सगळ्या मळार म्हणटा तो दर पावंड्यार जावं ते गोवळीक फिरगो सभेचे जमातीन जावं ते समुदायाचे जमातीन जावं त्या दुसऱ्या संस्थांचे जमातीन जावं ते आमच्या भाव भयणाच्या संबंदी आमी एकामेकाची आयकूंक एकामेका लागीं संवाद करूंक हें भोव गरजेचें
बडी बाबानो आमी हे पवित्र सभेचें मन आमी समजून घेवया दुसऱ्यांक ऐकूंक दुसऱ्या लागीं संवाद करूंक आमी वेळ करुया आनी ह्या निमतान आमी पवित्र सभे खातीर जी परिशोदीक तयार जाल्ले आसा आमी हे परिशोदी खातीर आमी मागुया असलेंच मन पवित्र सभेच्या वांगड्याताय भितर सरून भोव करून दुसऱ्यांक आयकूंक आनी बऱ्या मनान बऱ्या काळजान उक्त्या काळजान दुसऱ्या लागीं संवाद करूंक असलें मन आमी मागुया. C37 page number 44. तुझ्या पवित्र दोऱ्या मुखार बापा येको सोडो दोगो जेजू निर्मळ गो तुझो मोड्या भितर निमतान कोणी तोशे जेजू सवे सोबी पाती गोरगी Bawaja konyami, woutaje temeyami, jezoje sanjeyami. Bawaja konyami, woutaje temeyami, jezoje sanjeyami. म्हज्या भयणीनान बाबानो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मान जात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेव. उबी रावया. कोण वड्या देवा आमी तुका वोगताव ते जेजूच्या कुडी रोगताचे बलिदान तूं मानून घे जावं ते आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वावतीस हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं आमची काळजां बारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सुर पदवेदारान शास्त्रांच्या देवा सुर कड्यान सुरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दुयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेचपरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी कांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासलीक खोराराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्यान तुमचे वासत आनी समेस्त मनशां वासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. आमी दुसरो जबाब दिवन बाबार्थाचो गुट पुरगटुया. सुमया जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी काल्सिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैबान येयसर आमी तुजें मरण पुरगटता. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवास धरून मेऱ्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोसडीत मुख आमोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, ती सपोती भाग्यवान जुजे, भाग्यवान धर्मदूता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासरांच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या सनाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनार वैभव तुका सासरांच्या सासनान आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वातरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, बोधी आनी महिमा तुजीच सासणांच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणां. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सभा आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. सत्य
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोडयान तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आम्ही गीत घेऊया. D47 पेज नंबर 75. D47 पेज नंबर 75. एकठांय केल्या एकचितान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचें धाडोस कोण अन्नदानी मोठे कोण एकठांय केल्या एकचितान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचें धाडोस कोण अन्नदानी मोठे कोण जय प्रिती मोसा जय देवयाची रासा जय प्रिती मोग जय प्रिती मोग तू देवयाची रासा जय प्रिती मोसा जय देवयाची रासा जय प्रिती मोग जय प्रिती मोग तू देवयाची रासा. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या बापा, आमच्या आत्म्यांच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो ख्रिस्त प्रसाद भोगुणादीक वखद जावं. जशे रितीन जेजूचे मरण समर्पण तातून आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्व पुर्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. भाग्योन तुझे वाजाचे नवेन. मोगाड बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दोळालपणाच्या अजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशांच्या काळजांनी भोगलां. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवकाक भाग्योन तुझे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्तुती आनी आंकवार मोरेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलूंक भाग्योनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण बांदून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी त्याच मोजोरीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन थोडो वेळ म्हाका.
हे मागणे आम्ही कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पिडेस्तां खातीर केरीत मागणे. सर्गीच्या बापा पातकाक दुखीक पिडेक आनी ओचोण्यांक सांपडलेल्या तांय तुजें कालीस कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलें. तेच परी तुज्या सेवका बागेवन तुजे वाजान आपल्या जिवितान आनी मोन्नान जिन्सांवार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन हजारांनी फोवी सभेच्या गोपान ओडून हाडली. तर ताचे विनोदीन तुजेर आमचो बावाट वाडय. आमी तुज्या मोगाच्या निजगोवाय जावं निर्मी. आनी हेच नोदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. थोडोच वेळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. शॉर्टाक आमी गीत घेवया. F15 पेज नंबर 92. F15 पेज नंबर 92. म्हजो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्या, तुजो कोरी सुवार चले म्हजे फाटल्यान. म्हजो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्या, तुजो कोरी सुवार चले म्हजे फाटल्यान. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तसोच रंग वगडायता. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगता, आपलो जीव कोऱ्यांनी